नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. मयडेच्या पंच वांगडी लवू ठाकुराचेर बापूय पुतान केलो जीव घेणो हल्लो. म्हापशें पुलीस स्टेशनात बेळेकार बापूय पुताड गुन्यांव केला नोंद. दोगूय आसा फरार. म्हापशा मध्यान राती अंसाबाट वाठारांतल्या राहुल हळदणकर ह्या तरणाट्याक केली मारबडय. गंभीर दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केला दाखल. बेतोड्या गव्याच्या हल्ल्यांत गृहरक्षकाक आयले मरण. 1.5 वर्सांत केलो दुसरो बळी. थळाव्यांनी रान खात्याचेर उक्तायली तिडक. ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेक 1 वर्स पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत मुख्यमंत्री सावंत आनी हेर भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी आपल्या सोशल मीडियाचेर डीपी बदलून भारतीय सशस्त्र दळाक दिली श्रद्धांजली. कसलेय पावल उबारच्या पयलीं न्यायालयाची परवानगी घेवप सक्तीचें. उच्च न्यायालयाचो सरकार आनी संबंधित कॅसिनो कंपनीक आदेश. फुडली सुनावणी 6 जुलयाक. पणजे मळ्यात मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या नुस्त्याविशीं उच्च न्यायालयाची जाली सुनावणी. मांडवी न्हंयच्या उदकाचो दर्जो तपासून जुनाच्या पयल्या सप्तकात सादर करचो अहवाल. न्यायालयाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आदेश. आता पळयात खबरो विस्तारान. आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान मयडेचे पंच लवू ठाकूर हांचेर हल्लो करपाचें प्रकरण घडलें. ह्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी जयेश बेळेकार आनी चिराग बेळेकार ह्या बापूय पुता आड गुन्यांव नोंद केला. सध्या बापूय आनी पूत फरार आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक मयडे क्लबा लागसार आशिल्ल्या चिकन सेंटरा लागीं बुधवारा 1:15च्या सुमाराक घडली. लवू ठाकूर म्हापशें सावन दुचाकी वेल्यान आपल्या घरा वतालो तेन्ना बापूय पुतान ताका खोटांनी मारलो आनी जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली. बेतोड्या गव्यान गृहरक्षक दिनेश तुळशीदास गावडे हाचेर हल्लो केल्ल्यान ताका मरण आयलें. बुधवारा तिनसाना ही घडणूक घडली. रान अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून ह्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. फाटल्या 1.5 वर्सांत गव्याच्या हल्ल्यान ह्या वाठारांत 2 जाणांचे बळी गेले. वाठारात दोगांनी गोव्यान स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान स्कुटर चालक दिनेश तुळशीदास गावडे हाका मरण आयलें. बुधवारा ही घडणूक घडली. दिनेश फोंड्या पुलीस स्टेशनात गृहरक्षक म्हूण काम करतालो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच फोंडेचे पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. उपरांत ताका उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो तेन्ना दोतोरान ताका मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें. फाटल्या 1.5 वर्सांत गोव्याच्या हल्ल्यान ह्या वाठारांत दोगांचे बळी गेल्यात. तशेंच बोंडबाग वाठारांत एकल्याक मरण आयिल्लें. बेतोड्या आनी फोंड्या वाठारांत फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गवे व्हडा प्रमाणांत भोंवपाक लागल्यात म्हूण लोकांनी भंय उक्तायला. ड्युटीर वचपाचो मदीं तो येता आसतना मरे हांगसर आमचे थंय येयलो हांगसर आनी थंय फुडें तेणें मरे गाडी पार्क केली आनी गाडी पार्क केली आनी आमी थंय वचून येता मग गाडी रनिंग आसतना म्हाका सांगलें तेणें आनी तो मरे ते सायडीक वयतालो आसतना ताका वाटेर मरे गवरेडो मेळ्ळो. त्या गवरान तेजे डायरेक्ट एटॅक केलो. तो गाडी लावपाक लागलो मरे गाडी लायता आसतना हांव मरे तो ते सायड कित्याक वयता म्हणून हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार ते सडनली तेजे गवरान मरे एटॅक केलो. तें म्हाका दोळ्यांनी दिसलें. मागीर 108 बीन मागीर तुवेंनूच कॉल केलो. 108 हांव थंय ताका पळयलें मरे पळयतरी हांव भयणी फुड्यान गेलो तसो धांवत. ताका गवराने उडयता तो पयलो धांवलो भयणी फुडें गेलो. भयणी म्हणजे 108 फोन कर. भयण लागींच आसा. भयण लागींच आसा. 108 फोन केलो आनी मागीर 108 घालून ताका ते येयले आनी तेंच्यानी घालून मागीर 108 ताका आयडी येयलो. वायड आसल्या कारणान तो जर देवात हे जर हे जावं शकता. तो जर सकलसून देंवतलो एक पणसाच्या झाडार सकयल आनी ती आडवाट न्ही आडवाटीन तो मे बी भितून जर तेजेर गेला तो अटॅक करूंक शकता. गवो जायलो तो पणस खावपा बी येयल्लो आसतलो अशें जावंक शकता न्ही. पण हो ताका दिनेश म्हणजे थंय इतल्या भितर असो कसो मेळो काय म्हणटा
ते आम्ही तर सगळे सायडीच्यान रोड आहात दोन्ही चारय सायडीच्यान थंय 200 मिटर आहा हायवेच्या जंक्शनाचेर आमचे सिग्नल आहा पळय तेच्यात तर तो ह्यो 8 वाटेन कितें आयलो तो तेकाच खबर आसतलें तो तुम्ही आता पंचनामा केले त्याचा आमी पंचनामा केलो आणि आमची जी कितें आहा ती आमी सगळें केल्लें आमी 24 तास पेट्रोलिंग करता 24 तास आमची ड्युटी आसता सो आमकां स्टाफ मातसो कमी आहा त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम खूब पूण अशें कितें सोल्युशन काडूं येता की ते अशें सकयल न देवपाक सिटीन न येता आणि आपल्या भयर हे जावपाक जाय अशें जाल्यार कितें आहा हे सगळे सादारण चडशे आमची प्रायवेट एरिया आसल्या कारणान गोंय आमच्या एरियेक खूब आहा आनी तांकां तो सद्या उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जाता उदका लागून देवता सगळं उदकाचो सोर्स जायत न्हू ह्या टायमार पळया गरमीक उदक पावसांत ते आमकां चड दिश्टी पडना ह्या टायमार आमकां खूब दिश्टी पडटा की सगळ्याक एरियेक आहा पळया बेतोडा म्हणा बोडबाग म्हणा आनी खंय सो अशें आतां रानांनी पोंड बीन तशें समज जर केलें तुमी जाल्यार कितें तेजेर उपाय जावपाक शकता काय म्हणटा पोंड अशें बांदून बीन काडले जाल्यार वॉल बांदता आमचे आहा मारलेले आहा पूण सो ह्या टायमार तेजें उदक कमी येता गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. मांडवी न्हंयत नवी कॅसिनोची बोट हाडपाविशीं उच्च न्यायालयान महत्वपूर्ण निर्णय दिला. सरकार आनी संबंधित कॅसिनो कंपनीन खंयचेय पावल उबारचे पयलीं न्यायालयाची परवानगी घेवची अशें उच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां. तशेंच ही नवी कॅसिनोची बोट सध्या मुरगांव बंदरात आसून तिका अजून गरजेचें सर्वेयर प्रमाणपत्र मेळूंक नाशिल्ल्याचें कंपनीन सांगलां. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली. पणजे मळ्यात मेल्ल्या अवस्थेत कांय दिसा पयलीं नुस्तें दिसून आयिल्लें. ह्या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयान स्वता दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेचो विस्तार केला. मांडवी न्हंयच्या उदकाचो दर्जो आनी प्रमाण हे विशीं अभ्यास करपाचे निर्देश न्यायालयान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिल्या. हे संबंधीचो अहवाल जूनाच्या पयल्या सप्तका मेरेन सादर करप सक्तीचें आसा अशें कळटा. बुधवारा हे विशीं सुनावणी जाली. पणजे शहरात येवपी येरादारीचे कोयणेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. शारात सादारण पार्किंगेच्या सुवातेचेर टॅक्सी पार्क करपाक बंदी घाल्या. हे खातीर थळावे आनी पर्यटकांक थोडो दिलासो मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या निर्णयाक लागून टॅक्सी फकत निश्चित केल्ल्या पार्किंगेच्या सुवातेचेरूच पार्क करपाक मेळटल्यो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी येरादारी विभागाच्या शिफारसी वेल्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. पणजे ही गोंयची राजधानी आशिल्ल्यान हांगा दिसभर मोठ्या प्रमाणात गाडयांची यो वच सुरू आसता. ऑफ स्ट्रीट पार्किंगेचो उणाव आशिल्ल्यान कितल्योश्योच गाडयो रस्त्या कुशीक पार्क करतात. ते खातीर रस्त्याची रुंदी कमी जावन येरादारीची कोयडी निर्माण जाता. आतां सरकारान काडिल्ल्या नव्या नेमा प्रमाण पर्यटक टॅक्सी फकत पार्किंग सुवातेरूच पार्क करपाक मेळटली. प्रवाशांक पिकअप वा ड्रॉप करतना फकत 3 मिनटां वयर टॅक्सी थांबोवन रावपाक मेळचे ना. हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान येरादारी पुलीस आरटीओ आनी पणजे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. महापालिकेन ह्या निर्णयाक तेंको दिला. पणजेंतल्या जनरल जाग्यांचेर टॅक्सी किंवा ह्यो ट्युरिस्ट व्हेहिकल पार्क करच्यो न्हू असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान येरादारी पुलिशेक तशेंच CCPक दिलेलो आसा. हांच्या बरोबर सल्ला मसलत केल्या उपरांत असो हो निर्णय घेतिल्लो आसा. पणजेंतली येरादारीची गचमुड्डी हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो म्हत्वपूर्ण असो निवाडो घेतलेलो आसा. जेणे करून ह्यो ज्यो टॅक्सीज किंवा ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसता त्यो पार्क केल्यो वता आनी त्या पार्किंगे खातीर हेर गाडयो ज्यो आसता प्रायवेट तांकां गाडयो पार्क करपाक मेळना. आनी त्याच बरोबर व्हडल्यो ट्रॅफीक जॅम पणजे शारांत उप्रासता आनी हेचेरूच ह्या ट्रॅफिकेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो सद्या असो म्हत्वाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा. जाल्यार टॅक्सी ज्यो आसात किंवा ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसात तांच्यांनी गाडयो खंय पार्क करच्यो जाल्यार मिरामार, आल्तीन,
पाट्यार KTC बस स्टँड किंवा जे मल्टीपर्पज पार्किंग बांदिल्ले आसा अशा जाग्यांचेर ह्यो टॅक्सी पार्किंग करप अनिवार्य आसा. जर हेर जाग्यांचेर आमकां म्हणजे जनरल जाग्यांचेर ह्यो टॅक्सी पार्क करतना दिसल्यो जाल्यार तांकां दंड घातलो वतलो. आजुनूय कांय टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो आमकां भरपूर प्रमाणांत ह्या जनरल जाग्यांचेर पार्क केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार जे वेवसायीक आसा हॉटेल उद्देग करपी अशे जे लोक आसात तांच्या कडेन आमी सद्या जाणून घेवया की सद्या जो आदेश जारी केला तेचेर त्यांचे कितें मत आसा ते आतां पार्किंग बीन खंय करप ना टॅक्सींक खातीर असो आतां आदेश दिलेलो आसा जिल्लो अधिकाऱ्यान. सो हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पणजेन तर दिसना, कित्याक पणजेन इतली जागो कमी जाला, वचात थंय पळयतात थंय जागो कमी आहा. कित्याक पार्किंग ही उरलेलीच ना, सगळे आसा ते प्रायवेटूय लायता, टॅक्सी लायता. आतां कितें म्हणून समजपाचें आमी तें कळना आमकां. आमची गाडी येयली जाल्यार आमी प्रायवेट येयली जाल्यार प्रायवेटाक मेळना. ह्यो आतां टॅक्सी गाडयो आहा, टॅक्सी गाडयो लागता पार्किंगाक. हॉटेल वेवसायिकांनी हें म्हटलां की आतां हॉटेलां बीन कोणाची आहा पळय तेंच्या भायर ते पार्क करून दवरता, मागीर तेंकां जे कोण गिरायक बीन येता पळय ते रावना म्हणटा भायर. हॉटेल हें कशें आहा, पयलींच तेंच्यांनी हें करूंक आसलें, तेन्ना पार्किंग दवरूंक जायना आसलें हॉटेला कडेन, जाल्यार ते हॉटेलां चलतली आसली. जर सगळेच पार्किंग दवरलें, आयज जागोच ना मनशांक हॉटेलां जाल्या, पार्किंग खंय आहा. पण हो आदेश जो आसा न्हू ते ह्या हांगासरल्या पार्किंगची समस्या सोडपाचे आदेश न्हू हो. हे फक्त 10% जातले. आतां हांगासर 2-3 ऑफिसां आसा, ती ऑफिसां आसा पळय रेंट ए कार दिवपी आसा आनी स्कुटर दिवपी आसा पळय. आतां तुमी कॅमेरा घडोवन सगळ्याक पळया की सगळ्यो तेंच्यो रेंट ए कार आनी हें आसा. हेज्या शिवाय मोठी समस्या हांगासर आसा, जे पळय ह्या ऑफिसांनी काम करता तांकां एक सरकारान फेसिलिटी दिले 1000चो पास दिवपाचो आनी तेंच्यांनी म्हयनोभर गाडी 24 तास लावंक ते शकता. आतां तितून आनी एक समस्या कितें आसा, हे जे पळय पास दिल्या न्हू तितून हे लोक चिंबलाचे खास करून एक आसा विशेश समाजाचे लोक आसा पळय तेंच्योय हांगासर टॅक्सी आसा, पण त्यो टॅक्सी आसा कितें येलो नंबर प्लेट ना तेंची प्रायवेट गाडयेचे आसा ते 1000चो पास काडटा आनी ते सकाळच्यान सांज पर्यंत ते ब्लॉक करून आसा. कारण जेका खरें काम आसता न्हू ताका गाडी हांगा पार्क करूंक गावना. सध्या तरी हो जो आदेश दिलेलो आसा की जनरल जाग्यांचेर टॅक्सी पार्क करप ना ताचेर तांच्यांनी समाधान उक्तेल्लें आसा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश परबामणकर, पैद्राबाद, गोमंतक TV. गोंय मानवी हक्क आयोगान 2025-26 ह्या वर्सा व्हड येस मेळयला. हालींच आयोगान सादर केल्या 14व्या वर्सुकी अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्टे 165 प्रकरणां निकालाक काडल्या. फकत 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. उल्लेखनीय म्हळ्यार प्रलंबीत प्रकरणांचो 74% उणाव जाला, जाल्यार बळी पडिल्ल्यांक 11 लाख रुपयाची अर्थीक लुकसाण भरपाय दिल्या. आयोगाच्या ह्या कामगिरीक लागून कागाळी निवारण प्रक्रियेक गती मेळिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. गोंय मानवी हक्क आयोगान 2025 ते 26 वर्सा व्हड येस मेळयला. आयोगान सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला. फकत 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. सरकारान 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 ह्या वर्सा खातीर आयोगाक 452.55 लाख रुपया अनुदान दिल्ले. तातूंतल्यान 327.65 लाख रुपया जनजागृताय कार्यावळीक आनी प्रशासकीय कामां खातीर निधीचो वापर केला. मानवी हक्क संरक्षण कायद्या खाला आयोगान अंदू म्हत्वाची जापसालदारक्यो पुराय केल्यात. लोकांच्यो मानवी हक्काचें उल्लंघन केल्ल्याच्यो कागाळी तपासल्यो. तशेंच जेल आनी हेर संस्थांक भेट दिवन कैद्यांची स्थिती पळयली. हाचे वांगडाच आयोगान मानवी हक्का विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपाचेरूय खाशेलो भर दिला. आयोगा कडेन कागाळ कशी करप? मानवी हक्क आयोगा कडेन कागाळ करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी आनी फुकट आसा. नागरिकांनी स्वता पोस्ट वा ईमेलांतल्यान कागाळ दाखल करूं येता. आयोगाक न्यायालया सारकेच अधिकार आशिल्ल्यान गवाय घेवपाक, कागदपत्रां आनी पुराव्याची तपासणी करपाक अधिकार आसा. दोन 2025 ते 2026 वर्सांतली प्रकरणांची आंकडेवारी. 1 एप्रिल 2025 वर्सा 81 प्रकरणां प्रलंबीत. 2025 ते 26 ह्या वर्सा 105 नवीन प्रकरणां नोंद केली. जाल्यार ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला. 31 मार्च 2026 मेरेन 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साश्टी तालुक्याची एक प्रेरणादायक काणी. खण व्यवसायाचेर आदारून आशिल्ल्या जुडास क्वाड्रोसान आपली परिस्थिती बदलून एक यशस्वी भाजीपालो शेतकार म्हणून एक नवी वळख तयार केल्या. कष्ट, निश्चय आणि योग्य नियोजन हांच्या आदारान ताणें शेतकामात यश मेळयलां आणि हेरांक यशाचे मंत्र दिला. पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. एका वेळार खण व्यवसायाचेर आदारून आशिल्लो साश्टीचो जुडास कॉर्दोस खण उद्देगाच्या उतार चढावाक लागून शेतवाडी कडेन वचपाचें थारायलें. सुरवेक जायत्या अडचणींक तोंड दिवन ताणें भाजयेची लागवड करपाक सुरवात केली. आयज ताचे शेतात तरेकवार भाजयांची लागवड जातात. आधुनीक शेतकीय तंत्रगिन्यानाचो वापर, योग्य नियोजन आनी सेगीत केल्ल्या कश्टाक लागून ताका बरी येणावळी मेळ्ळ्या. शेतकार जुडास कॉर्दोसाचो हो प्रवास जायत्या जाणांक प्रेरणादायक आसा. बदलत्या परिस्थितीत नवे मार्ग सोदून काडून यश कशें मेळूं येता हाची तो एक जिवीदेख. मात तंत्रीक येवजण्या बाबतींत सरकारान कितें तरी सपोर्ट करचो अशी मागणी शेतकार जुडासान केला. हांव हें फार्मींग स्टार्ट केलें जेन्ना हांव पयलीं मायनींग आसलो आनी जेन्ना मायनींग बंद जालें 2012 तेन्नाच्यान हांवें मायनींग स्टार्ट केलें एग्रीकल्चर स्टार्ट केलें. आतां हितून हांव पयलीं थोडें रोयल्लें आतां फूल आमगे प्लॉट 5500 आहा फूल प्लॉट रोयता आनी तितून आमी चडशे भेंडे घाताय, कुकुंबर, क्लास्टर बीन, मागीर बॉटल गोट, मोस्टली चड चिली घाता हांव आनी हें सगळें काडून आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान दिताय. पर डे 80 हांव भेंड थोडे आहाय मुगेले 80 पर डे काडनाय आमी ऑल्टरनेट डेसा काडटाय. ऑलमोस्ट 70-80 तेश कोन येता. पूण चिली हांवें सद्या चिली पयलीं भाशेन ना. पयलीं 2019 बी भरपूर जाताली, आतां ते भाशेन जायना, प्रोडक्शन लेस जालां. पूण तरी आसतना हांवें सद्या 2 टन दिल्या चिली हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान. आनी पयलीं पासून कुकुंबर चड जातालें, हांवें ऑलमोस्ट 200-180 पासून दिलां पर ऑल्टरनेट डेज. आतां मातशें ह्या वर्साक ते म्हणटा गोरमे चड आसल्यान मातशें आमगे हें देंवलां आनी झाड मरोंक लागलें कुकुंबराचें. चिलीक सध्या तुका प्रॉब्लेम कितें जाता? चिली खूब जाण कमी केले अशें म्हणटा. चिली खुबशी कमी जाल्या आनी म्हाका दिसता चडशे जाण आमगे हितून सालसेटान चिली रोयनाय. तितून 2 रिजन आहाय. एक म्हळ्यार आतां तुमी ती चोयल्या ती चिली मोत्ता एक जालो आनी दुसरें आमकां चिलीली रेट कमी आहा 42 आहा कम्पेर टू भेंडी 50 आहा आनी चिली 42 आहा. इवन क्लास्टर बिना पासून 50 आहा पूण चिली एकाकू रेट कमी आहा. सो आमी सदां एक डिमांड केला आमगे ही रेट आहा न्ही ही 5 वर्स जाली रेट पयलींची ती आतां रेट हेंको रिवायज करची म्हण. आनी आमी आमगे कितें आहा तितलें आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर तेका दिलो आहा. मागीर ते आजचो केदो करताय ते एग्रीकल्चरांतल्यान आतां पयलीं बेनिफीट आहलें ते तुका आमकां हें बी दिताले कितें सारें बिरें दिताले आनीक 90% सबसिडी आहली. आतां ती मातशी कमी केल्या. एक मिशनरी बी घेतो जाय तो पावर टिलर जावं कितें घेता जाल्यार ती मातशी कमी केल्या. आतां तुगे मेन मागणी आहा ती हॉर्टिकल्चरान मातसो प्रायस जो आसा तो रिव्यू करता. हय रिवायज करता. 5 वर्सां पयलीं आहलो तो आतां रिवायज करता आनी सगळे फार्मरांक एक बेनिफीट मेळचो म्हूण. आयच्यो चिली मोत्त म्हणटाय शेतकार चिली रोयनाय भेंडे एकू हाडटाय तो हॉर्टिकल्चरा कडेन कंट्रोल करूंक जायना. चोवपा हांव म्हाका चोयल्या कॉटिंगा तेका लागून तेणी तर एक बरो एक्सपर्ट दवरलो हेजे कंट्रोल करून थोडी चिली रोयली, थोडे भेंड रोयले, थोडे हें क्लास्टर बीन रोयले आनी कितें रोयलें सगळें तर बॅलन्स जाल जाय तूं तेंकाय बरें पडटलें. आनी गोंयांत सगळ्यांक म्हाका सदां बरी भाजी मेळटली खावपाक. आनी दुसरी वस्त हांव एक सांगूंक सोदतां 99% गोंयकार प्रिजर्वेटीव म्हणटी घानाय. हांव दाखलो एक एग्जाम्पल सांगत तुका. तांबडी भाजी बेलगांवसान येता, तूं आयज तर तांबडी भाजी काड आनी सांजची म्हळ्यार पळय ती अशें कोन्न हें जाता मोव जाता. पूण तेंची 3 दीस पासून गोंयांत येयलो भाजी कांय जायना. सो ते प्रिजर्वेटीव घाता. आमी गोंयकार कोण घानाय प्रिजर्वेटीव. टॅक्निकली एक्सपर्ट जाय, बरे एक्सपर्ट जाय एक्सप्लेन करपा बाबा हें कित्याक लागून मोत्ता. पोतून तें कोण पोतून तर केलें जाय तो आनी एक पाट फार्मराक तो तकल्यान बसयलें हे भाशेन केल्यार जात म्हण तो ऑटोमॅटीक ते थोडे वस्तू चेंज करतलो.
गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. फुफ्फुसाच्या कॅन्सरा आड झुजांत गोंय मुखार आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. राज्यभर चालीक लायिल्ल्या AI आधारीत तपासणी उपक्रमांतल्यान आतां मेरेन 1,28,846 स्कॅन पुराय जाल्यात. तातूंत 13,000 वयर नोड्यूल सांपडल्यात. तशेंच 1,968 चड धोको आशिल्ले दुयेंती सांपडल्यात. एस्ट्राझेनेका आनी क्युअर AI हांच्या सहकार्यान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक लागून राज्यभरांतल्या 18 केंद्रांनी नागरिकांक फुकट तपासणी मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें. शिवोले वाठारांतल्या 6 आस्थापनांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घाली. नितळसाण नाशिल्ल्यान आनी नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 3 फास्ट फूड आस्थापनां आनी एक आयस फॅक्टरी सील केली अशी माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नरोना हांणी दिली. To our drive yesterday, our team carried out inspections today again in Bates area. Specifically in Shiolim area, we had received few inputs that Tarir, that area where a few of these fast foods were running without a permission. On inspecting them, we found several violations and we asked 4 premises to close down. 3 of them are fast foods and one of them is an ice manufacturer who was manufacturing ice without doing the requisite testing. A few weeks back, we had also carried out an awareness program for all the ice manufacturers and we had told them to follow the requisite norms of ensuring the test reports are done periodically and they are following the hygiene. So as a part of that, we did a verification and we had to ask this factory to close down. We've given them time to comply, failing which legal action will be taken. In addition, 2 other premises were checked. They were found in compliance. So we have just given them some minor corrective measures. This special drive will continue and will also focus on other areas in North Goa. फायन्स बीन कितें मारला आयच्या दिसा काय फायन ना, फक्त बंद करपाक लायला आमी. आणि कितल्या दिसांक बंद टेम्पररी काय आमच्या नोटिसान आमी तांकां एक 15 days टायम दिता आणि तांणी जर बेगीन केले जाल्यार वी गो एंड व्हेरीफाय. कितें ताणें वायलेशन्स केले Violation म्हणजे they were not the kitchens were not clean. There were several storage violations. Non-veg items तांचे सारखे दवरूंक नासलेले आणि रस्त्यार ओपन असे प्रिपेअर करताले विदाउट प्रॉपर covering. So these were the major observations that we've seen and we've given them time to comply. पयलीं केन्ना केल्ले ना हे न्यू एरियाज म्हणून तांकां काय फायन घालूंक ना. ओन्ली ते रिपीट कोण ऑफेंडर्स आसा तांकां आमी फायन घालता. डिंगणे सुर्ला वाठारांतल्या सेझार रिसोर्सीस लिमिटेड कंपनीच्या 85 कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्यान फॅमिली सयत धरणे आंदोलनाक सुरवात केली. ह्या सगळ्या कामगारांक परतून कामार घेवचे, आमची मागणी पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन फाटी घेवचे ना अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या. हांगासर येयल्या कित्याक सेझार रिसोर्सीस लिमिटेड ही कंपनी आहा पळय ती आमी कामगार तेजी. तर ते कामगार सेझार रिसोर्सीस लिमिटेड कांयच काम ना म्हणून आमकां तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आहा. सो हांगा तेंच्यांनी माल ऑप्शन माल घेतलेलो आहा त्या खातीर आमी हांगासर सांगपाक येयल्ले 6 तारखेक 6 एप्रिला उपरांत 4 दीस आमी हांगासर फॅमिलीक घेवन येयले. सो 10 तारखेक तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट हांगा चालू केलो जबरदस्तीन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला आसतना. तो ट्रान्सपोर्ट आमी आडोवपाक सगळ्यांनी हांगा आडोवन दवरलो. आडोवन दवरल्या उपरांत रातचे 9:30 म्हटल्यार तेंच्यांनी तांकां ऑर्डर येयली खाली कर म्हणून. खाली कर म्हटल्यार खाली केली तेंच्यांनी. तेज्या उपरांत 13 तारखेक आमकां CM सरान रवींद्र भवनान आपोवन येयले. सो मॅनेजमेंटाक आपयल्ले दिसता पूण मॅनेजमेंट थंयसर येवना. सो डेप्युटी कलेक्टर सर येयल्लो आनी आमकां आमचो पुती गांवकार लिडर येयल्लो आनी सो आमचे कमिटी मेंबर. तेज्या फुड्यान आमचे उलोवप जालें जर कायदेशीर कितें आसा तुमचे स्टे आसा स्टे ना ते कलेक्टर साहेबान सांगता जाल्यार आमकां सो परत कामाक घेवंकूय लायता म्हणून सांगलेलें हेणी CM सरान. फुडें कॉन्ट्रॅक्ट मेजीरूच कामाक लागतले. हेज्यान फुडें कंपनी अंडर कांयच चलचें ना. हेज्यान फुडें कॉन्ट्रॅक्टूच केला जातलो तुमचो म्हणून सांगता. सो ते प्रपोजल आमचे मान्य केले. ते कोणी आडोवन दवरले आनी कित्याक लागून आडोवन दवरला ते आमकां कळोंक जाय. कंपनी म्हणटा मॅनेजमेंट म्हणटा हे SRF ते आनी कोण ते वेदांता म्हणटा जाल्यार अजून आमकां कंपनी SRFचो मॅनेजमेंट दाखोवंक ना. एकूच मॅनेजमेंट सगळ्यांक फॉलो करता. आमकां दिसता हे मॅनेजमेंट खंय तरी आमकां धोक्यात घालता काय मदीं कोण धोक्यात घालता ते आमकां कळना. परत रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक
की सगळे गव्हर्नमेंटाचे अधिकारी, सगळे कंपनीचे अधिकारी आणि विधानसभेचे सगळे 40 आमदार एकत्रित येऊन आमच्या फुड्यान येवचे टाइम काढून आमच्या बायले भुरग्यांच्या भवितव्याक लागून आमच्या फुड्यान सगळ्यांनी एक टाइम घेऊन येवचो आणि हो प्रॉब्लेम कित्याक आडोवन उरला ते आमकां क्लियर करचे. आम्ही ह्या कंपनीन आता जवळ 20-25 वर्सां जाली हांगासर सगळे कामगार काम करता आणि आमचे भुरगे आता ल्हान भुरगे आसा. आता फुडें आता तेंचे आता ऍडमिशनाचे आता हो म्हयनो सोडून फुडल्या म्हयन्याक भुरग्यांचे आता ऍडमिशन आसा. ऍडमिशन कशें करपाचें तें आमकां आता सद्या काळजी लागलेली आसा. कित्याक शिक्षण म्हणटकीर तुमकां खबर आसा शिक्षणाक खर्च कितलो आसा तो. आणि 4 वर्सां जाल्ले आमी हाफ पेमेंटाक आसले. त्या टायमार आमी आमचे कितें भुरग्यांचे नांवार सुद्दां आमी म्हयन्याक 500 रुपया अकाउंटार दवरताले. भुरग्यांचे आमी पासबूक केल्लो अकाउंटार दवरताले ते सुद्दां आमी भुरग्यांच्या नांवा वयले पयशे काडले भुरग्यांक शिक्षणा खातीर. आणि LIC सुद्दां आमी केल्ली पळय ते LIC सुद्दां आमी त्यो आमी हे केल्यो क्लोज केल्यो. LIC सुद्दां आमी क्लोज केल्यो. आमचे कडेन पयशे आसले ते आमी सगळे भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर आमी शिक्षणा खातीर खर्च केलो. आणि आता अशे प्रश्न आला 8 म्हयने जाले आमकां पेमेंट ना काय ना. आणि आता अशी आमचे हे जालां आता फुडें आता ऍडमिशन आसा भुरग्यांचे ते ऍडमिशन कशें करचें. ऋतिका रुपेश मावळींकर 8 महिने जाल्ले आसा. माझ्या मिस्टराक काम ना. माझ्या मिस्टराकूच अशें न्हू सगळ्या वर्कराक सुद्दां काम ना. सगळ्यांक कामाची गरज आसा. तेंची ल्हान भुरगीं आसा. जेन्ना तेंच्यांनी कितें करपाचें ते येवन हांगा रस्त्यार रावता जावं ते बायला भुरग्यांकूय हांगा तेंच्या कामा खातीर ते रस्त्यार हाडटात. तेन्ना आमकां बी आमच्या घरा कडलें काम सांडून हांगा तेंच्या पोटा पाण्या खातीर आमकां हांगा धांवून येवचें पडटा. की आमकां बी आशा दिसता की आमी रस्त्यार गेले जावं आमच्या घोवांक आमी हेल्प केले जाल्यार आमकां कामाक लायतले काय तेंकां अशें आमकां बी दिसता. म्हणून आमी घोवा फाटल्यान आमी बी धांवून येता. ऑपरेशन सिंदूर या मिशनाक 1 वर्स पुराय जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय सशस्त्र दळाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर आपले सोशल मिडिया अकाउंटाचो DP बदलला. तशेंच जायत्या भाजप फुडाऱ्यांनी आपल्या सोशल मिडिया अकाउंटाचे प्रोफायल पिक्चर बदलून हातूंत वांटो घेतलो. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भारतीय सशस्त्र दळा विशीं आदर व्यक्त करपा खातीर आपलो DP बदललो. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह.